जीएसटी मिटींग झाली जीएसटी मिटिंगेक हांव पयर दिल्ली अटेंड केली. जीएसटी मिटिंगेक खास करून म्हणजे एक तर पयली खूप तेंपान हांवें फर्स्ट टायम अटेंड केली. रुटीनली आमचे जीएसटी खातीर मिस्टर माविन गुजिरो मिनिस्टर वताले. बट एक 2-3 विशय हांवें खास करून मांडले. एक म्हणजे जे दिव्यांग आमचे भाव आसात, दिव्यांग भयणी आसात, त्यांच्या व्हेकलान तांकां टॅक्स जो आसा पयलीं तो रिड्यूस करून तांकां मेळपाक जाय. 28 वयल्यान तांकां 10% 18 वयल्यान 10% मेळपाक जाय. तेजे स्पेशली आतां पर्यंत सुद्दां ऑर्थोपेडीक डिजेबिलिटी स्पेशल व्हेकलां तांच्याच खातीर. सेकंड थिंग देर इज अन रिलॅक्सेशन. परत एकदा म्हणजे 2016 पासून आतां पर्यंत जेंच्यांनी जीएसटी फायल करूंक ना तांकां थोडोसो टायम जो आहा तो एक्सटेंड करून मागलो, वीच इज स्टील 31 मार्च 2024 पर्यंत तो एक्सटेंड करून मागलो. आणि बाकीच्या इतर बाकीचे सगळे विषय आशिल्ले तातूंत पार्टिसिपेट करपाची संद मेळ्ळी. डेफिनेटली गोवा सायडींतल्यान गोवा इज परफॉर्मिंग व्हेरी वेल. म्हणजे इट इज एन मोर दॅन नॅशनल एवरेज. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली देर इज एन 25% ग्रोथ. नॅशनल एवरेज इज एन अप्रॉक्सिमेटली 10 to 11% ग्रोथ. वी आर द हायेस्ट इन द जीएसटी कलेक्शन ग्रोथात आसा. ताज्या भायर आमी जीएसटी ऑलरेडी बाय युजींग द आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एंड अदर ट्रिक्स जे कोण जीएसटी आतां पर्यंत चुकोवपाचो प्रयत्न करताले तांच्या खातीर केसीस फायल करप, तांचे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो रजिस्ट्रेशन जेंच्यांनी करून आसले ते सगळे व्हेरीफाय करपाक सुरवात केला. देखीक गोंयांत जीएसटी कोणूच ह्या फुडें चुकोवपाक शकचे ना. ताजें आमचें जीएसटी डिपार्टमेंट पुराय पद्दतीन काम करता. It is after all it is a monthly. It is every month there is an till the comparison with the last year and this year month is a 23% rise. पाच राज्यांतले आज इलेक्शन डिक्लेअर जाला फ्रॉम द 17th नोव्हेंबर टू द 30th नोव्हेंबर. सो पयल्यात पयली हांव सगळ्या राज्यांनी ज्या राज्यांनी इलेक्शन मध्य प्रदेशान हांव वचून आयलो, छत्तीसगड हांव वचून आयलो, राजस्थान हांव वचून आयला. ह्या मध्य प्रदेशान जन आशिर्वाद यात्रेच्या सकयल भारतीय जनता पार्टीक खूप व्हडलो आशिर्वाद त्याच्या लोकांचो मेळटा. म्हाका खास करून परत एकदा मध्य प्रदेशान आमी निवडून येतले म्हाजी खात्री आसा. राजस्थान आनी छत्तीसगड हांव परिवर्तन यात्रेत सामील जालो आणि त्या प्रकारचो लोकांचो उत्साह, कार्यकर्त्यांचो उत्साह थंयसर आसा. दोन्ही कडेन परिवर्तन जावन परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार येतलें. मणिपूर आणि हितूर आमचे तेलंगणा बीजेपी विल परफॉर्म्स व्हेरी गुड कंपॅरिजन. भारतीय जनता पार्टी खूप बरें परफॉर्म करतली हाची आशा आसा. आमचे पार्टीचे लिडर्स बरेचशे कडेन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल डबल इंजिन सरकार येवचें व सातत्यान सगळ्या लोकांक दिसता ज्या पद्दतीन इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात जाला. सो डॅट म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या राज्यांनी भारतीय जनता पार्टीक खूप बरो परफॉर्मन्स जातलो. सो हांव सगळ्या जाणांक बेस्ट विशीस दिता. परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचं सरकार. इट डिपेंड्स. आता रिसेंटली म्हाका दिसता म्हाका तामिळनाडूक 2 दर्या केला. कोणाची गरज खंय लागता थंय ताका त्या पद्दतीन धाडले वता. कोणाचो ज्या पद्दतीन गरज लागता. हांव ऑलरेडी 3 राज्यांनी वचून आयलो. आता जस्ट तामिळनाडू परत वता. वेगवेगळ्या राज्यांनी लोकसभा आणि राज्यसभा वचत असता. अनेक विषय आशिल्लो वेलनेस फॉर्माची जो जीएमसी एक मिनिट मातशें राव. हाय प्रायस